दिवचल तालुको कायदो सेवा समिती वतीन शेनवारा सांजे हिट अँड रन अपघाती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण सरकारान तयार केल्ल्या येवजणेविशीं जागृताय मोहीम जाली। येरादारीचे नेम पाळी नासतना आनी सोरो पिवन वाहनां चलोवपाच्या प्रकाराचेर आळो हाडपा खातीर येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक गौरीश परब हाणें मार्गदर्शन केलें। की तेका एक टाइम ते अवेअरनेस जावपाक जाय की जे लिमिट्स आहा ते फॉलो करपाक जाय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॅफिक अमेंडमेंट। सो जर स्वतः जर आपण जर डिसिप्लिन हाडली, स्वतःच्या आंगात जर डिसिप्लिन हाडली की आपण ट्रॅफिक रूल फॉलो करतो, चड मॅक्झिमम हे करपाची गरज ना। एक स्पीड लिमिट एक कंट्रोल करपाची, टू व्हिलरान वयता जाल्यार हेल्मेट घालपाक जाय, कितें मागीर एक्सेस पिलियन रायडर व्हरपाचे ना। ज्या जाग्याचेर स्कूल्स आहा, हॉस्पिटल्स आहा, थंय स्पीड गाडयो ज्यो आहा ते लिमिटान चलोवपाचे। चडशा लोकांक स्पेशली एनफोर्समेंट एजन्सीक पासून हे नॉलेज नासली। जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हे पेटिशन फायल जालें विथ रिस्पेक्ट टू अवेअरनेस की अवेअरनेस जावपाक जाय हे स्किमीचेर, पब्लिकेक कळपाक जाय, एनफोर्समेंट एजन्सीज आहा, पुलीस आहा, मागीर हे आहा कोर्ट्स आहा, सो तेंच्यांनी हे इम्प्लिमेंटेशन जास्तीत जास्त फॅसिलिटी जे लोकांक जे मेळपाक जाय ते मेळोंक जाय म्हणून हे अवेअरनेस प्रोग्राम हो आयज लॉन्च जाला। आता विचार करता उलोवन जाता तुमकां फील जातलें मनाच्यान, खबर आसा म्हाका। पण जेन्ना आमी त्या व्यसनाचे बळी वचून जे मदमस्तक जाल्ले आसता आमकां विसरता एका मोमेंटाक की बाबा आपुणूय कोणाचो भुरगो, आपणा फॅमिली आसा किंवा आपूण जेचेर मारतलो, गाडी चलोवन व्हरून किंवा दुसऱ्याचेर गाडी मारतलो, तोय खंयच्या कोणाचो तरी मनीस फॅमिली मेंबर हे आमी एका मोमेंटार विसरता। आमकां इतले मातलेले आसता आमी आमच्या हातून सोऱ्यान किंवा आमी व्यसनान म्हणटा अशें किंवा ड्रग्सान आमी सगळ्यो गजाली विसरून वता। आनी जेन्ना व्यसनाचे भायर सरता तेन्ना परिस्थिती कळटा की आमी खंय तरी अरेस्ट केल्लो आसा म्हाका किंवा खंय तरी भितून जेलीन घेतलो, तेन्ना पश्चाताप, आनी तो पश्चाताप कोणा तरी घरात खाली करता। एका टायमार विचार करा की जो मनीस गेला तेचे फक्त सगळी फॅमिली ताचेर अवलंबून आसता, तेजी परिस्थिती कितें जातली। तेजी बाय, ती धाकटी भुरगी, खुबशे प्रसंग आयकले आसतले हालींच जाल्या गजाली की जेची भुरगी दोगा भुरगीं आसा तो एक्सिडेंट जावन बायकार मारले आनी तो मेलो। ही परिस्थिती जाय तर कितें जातलें, ह्यो अक्षरशः परिस्थिती घडटा। खरेंच आमी देवाचें देव बरें करूं म्हणटा की आमचे जर सद्या परिस्थिती देवान कोणाचेर दिवंक ना आनी दिवंकूय ना तशी परिस्थिती, पण ही परिस्थिती येवपाक जायना जाल्यार आमी हे कायद्याचें स्वरूप जो सुप्रीम कोर्ट वयर बसला किंवा हायकोर्ट बसले ते सामके सविस्तर हातून गांभीर्यान हाचो हे घेता, दाखलो घेता। आनी हे गांभीर्यान केन्ना घेता, जेन्ना ताचे कडेन कोण तरी वता सुप्रीम कोर्टाक बाबा कितें रिलीफ दिवं,